बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणींनो, जेजू आमच्या सरवंडारा आनी सोम्या सांगाता मागण्यांत वेळ सारूंक आयलोल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. देवान आपल्या ओगोनीत आनी शीम नासलेल्या मोगान ओपून दिल्लो ताचो एकलोच पूत भाग्यवंत आंकवार मारयेन आपल्या कुसव्यान संभोवलोलो आनी मनशा कुळाच्या सरवणे पासत समोर पिल्लो मेसाया जेजू आमचो सोमी ह्या पवित्र साक्रामेंतान आल्ताराचेर आयल्लो आसा. ताका व्हडा बावार्थान आनी भोक्तीपणान येवकार दिवया. ताचे आसणे अणभवुया. जेजू भोव मोगाच्या उंड्याच्या रुपान लिपलोल्या तूं आमचे मोदें आसाय. तूं जावन आसाय आमकां बापाचें आपुरबायेचें देणें. आमचेर तुजी मोगाची नदर घाल. आमचे सोवें बापाची मोगाची येवजण पळोवंक आनी नियाळूंक आमची मनां उजवाडाय. ह्या वेळार पवित्र साक्रामेंतान उंड्याच्या रुपाखाल पवित्र आल्ताराचेर तूं हाजीर आसाय म्हूण खोल बावार्थान आमी सोत मानता. तूं आमचो देव, आमचो धोनी. तूं स्वर्गार धांवन देंवलोलो जिवो उंडो. तुजें आसणें आमी वळखून घेता आनी व्हडा भोक्तीपणान आनी मानान आमची मान बागोवन तुका नमस्कार करता. गीत गावया. Come and worship. Come and worship Royal Bristol. Come and praise Him, holy nation. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King
तारो कामचो मोलादीतो मोय मेवोत्रास जेजून कसलीच चूक आदारूंक ना. तरी आसतना ताचेर मोन्नाचें फर्मोण मारलें. जुवांवाचें शिव वर्तमान 28:8 वोळ 11. जेजू पोदवाराक सांपडलोले बायलेक म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी हे फुडें आनीक पातळ करूं नाका. जेजून चुकलोल्यांक बक्षिलें आनी तांकां निटायेर हाडून एक बरें जिवीत जियोंक उलो केलो. एक भयण वो भाव जेन्ना चुकता तेन्ना तांकां बोगसून निटायेर हाडची जबाबदारी आमकां आसा. जुवांवाचें शिव वर्तमान 28:6. जेजून 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन 5,000 लोकांची भूक मारता. काना गांवांत जुवांवाचे शिव वर्तमानान 28:2 जेजूची पयलींच विजमेत सोरो सोंपलो तेन्ना जेजून उदकाचो सोरो करून ताची कुशालकाय वाडयली. आनी आखरेक कालवार दोंगरार आपलीच कूड आनी रोगोत आमचे पासत वारोयलें. जेजून सदांच दुसऱ्यांचो हुस्को आनी गोरजो पयल्यो पळयल्यो आनी तांकां आदाराचो जालो. आमच्या वाड्यांत आमच्या शेजाऱ्यांत कितलेशीं जाणांक आमची गरज आसा. पिडेन तशींच बुकेन तीं वळवळटात. आमचे बेटे वरवीं तांचे कोश्ट आमच्यांनी उणें करूंक जाता. देवान आमकां जायतें दिलां, तातूंतलें इल्लें काडून तांकां आदार दिवंक जाता. पूण आमच्या व्हडपणाक लागून आमी फाटीं उरता. मोगाळ जेजू, चुकलोल्यांक बोगसूंक गोरीब आनी गरजेवंतां सोवें तुजे भाशेन हुस्को दाखोवंक हांव विसरलां. म्हाका बोगोस. गीत गावुया I-22 पापिया तुरे निर्भाग्या. पयलो, दुसरो, 7वो आनी 8वो श्लोक. पापिया तुरे निर्भाग्या तूं पाप ना जाणशी. सासनाच्या सासना पापिया एम कोणाक पावशी. दोनानी ग्रेस काय पापिया हांगास तो वोशी. तुज्यो गुन्यो घेवन पापिया जोटेक रेवेशी. कुमसाराक वचून पापिया लोस दवरी नाका.
स्तोत्र शेंबोर वोळ 4 अशें म्हणटा. आर्गां दिवंक ताचे दारवोंटे उतरून काडात. ताका वाकाणूंक ताच्या मंदिरांत भितर सोरात. दिनवासनेच्या उल्हासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. मोगाळ बाबा भयणींदो, सगल्या वेळार आमी देवाक दिनवासूंक फावो. आमची परिस्थिती कसलीय जावं, देवाक आमच्या काळजाचे उल्हास आमी उद्गारूंक जाय. ह्या वर्सांत वोदोर दिसा आमी जायते अणभवता. जायतीं बरेपणां आमकां जेजूच्या सादारान आमच्या जिवितांत आमकां फावो जाल्यान. ताचें आसणें न्हूच आमच्या जिवितांत, पूण आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत, आमच्या गांवांत आमी अणभवता. ताचो मोग बोगसोणें आमकां चाखूंक मेळ्ळां. हें सगलें आमकां ताच्याच उदारपणान फावो जालां. म्हूण ह्या वेळार काळजाचे खोलायेंतल्यान आमी ताका दिनवासुया. गीत गावुया, तुजे उपकार दोनिया. तुजी बरेपणां कशी नियाळ केल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या, तुजे उपकार दोनिया कशे बाळयतेल्या. संसार ही तुजी नवला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया. तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणां गायता तुजी मोहिमा. तुजी बोलेपणां कशी नियाळ केल्या, तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतेल्या, तुजे उपकार दोनिया कशे बाळयतेल्या.
वावर तुझो सगलो आमकां ओचेपाचो ल्हान मोनान आमच्या चिंतूंक जायना तितलो तुज्या चिंतनाचो ताव घेवूं नोसो तूंच देवा आमच्या सदांकाल उरतलो तुजी बरेपणां कशी नियाळ केल्या तुजो नितमोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुजे उपकार दोनिया कशे बाळयतल्या तूंच आमचो रोजनार आमी तुज्यो रोजनार तूं आमचो ओरोंब आमी तुका देता मोग तुजो सदांच करूंक ओत्रेकता सासनाक तुक भोगूंक लाल्योन लालेता तुजी बरेपणां कशी नियाळ केल्या तुजो नितमोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुजो उपकार दोनिया कशे बाळयतल्या देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावया. लुकाचें शुभ वर्तमान 24:21 वोळ 7-19. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी हें घडण्याचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें,
तुमकां कोणेय फोटोय ना जावं चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकोशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्यांचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोल पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंत्रोलार भिरांकूळ गोडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं. तुमकां देवस्थानाची आदीन करून बोणकोणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितलीं. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सयोग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घट मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावूंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमचे सगळे दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरले कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं. आनी म्हज्या नांवा पासत सगल्यो तुमचो दुवेस करतलीं. पूण तुमच्या माथेच्या एका केंसाचो लेगून नाश जावचो ना. थीर रावात आनी अशें करून जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. देवान आमकां सगल्यांक पदवी दिल्या. संवसाराच्या सुरवेक जावन मनीस आपली पदवी दुसऱ्यांचेर जबरदस्तेन चलोयत आयला. आमी कोण परी ही पदवी वापरून सर्गीचें राज बांदतां तें गरजेचें. एक ल्हानशी काणी एका राजाची तुमकां सांगता. एक दीस एक राजा आपल्या राज्यांत भोंवडी करता आसतना शेवणीं शेतांत गोवांच्यो कोणयो खातात तें पळोवन ताणें आपल्याच मनांत म्हणलें, ही शेवणीं हजारांनी आनी लाखांनी ह्यो कोणश्यो खातात तें सारकें ना. एक वेळ पावत आमकांच ह्यो कोणश्यो उणें पडटल्यो. आपल्या राज्यांतले सगल्या सुकण्यांक जिवेशी मारूंक ताणें हुकूम घातलो. ताच्या राज्यांतल्या लोकान सगल्या सुकण्यांक जिवेशी मारली. तें पळोवन राजा खुशाल जालो. पूण थोड्या म्हयन्यांनी ताच्या राज्यांत तळ हाणीं आक्रमण करून तांचें सगलें शेतां खावन काबार केलीं. सुकणीं आसलीं जाल्यार अशें घडचें नासलें.
हे राजाक कळोन आयलें. आपली चूक वळखून ते राजान म्हणलें, गॉड नोज द बेस्ट. आपले येवजणे पोरमोणे देवान सगळें रचून हाडलां. देवान रचून दिलां, पूण आमच्या स्वार्थीपणाक लागून आमी तिचें जायते फावट निसंटोन करता. गिरेस्तकायेचे आशेक लागून सृश्टीची सोबिताय पिड्डार करता. आधुनीक काळार आमच्या देशांत नदर मारल्यार भिरांकूळ घडण्यो दिसून येतात. संवसारी राजवटकेची पदवी वापरून मनशांक पिडापीड दिता. इगोर्ज्यो मंदिरां मोडून उडयता. धर्माच्या नांवान फुटी घालून जिवेशी मारतात. दुसऱ्यांक फटयता. दुसऱ्यांचें बाट आपल्या नांवान करता. आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक सगळ्या वेळार चोत्रायेन रावंक उलो मारता. जुदेव लोकांक देव मंदीर एक व्हड देवाची मोगाची खुणा आसली. जेजू ह्या देव मंदिराचे निसंटोन जातलो म्हूण सांगता. राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राज्यांचेर राज उपरासतले. व्हड भुंयकांप जातली. वशाची पिडा येतली. पूण जो कोण शेवट पासून म्हजेर विस्वास दवरतलो तो तारण सोडटलो. आमची कूड देवाचें मंदीर. आमच्या दर एकल्याच्या काळजान तो आपलें तिकाण करता. आमची कूड देवाचें मंदीर म्हणटच आमी आमचें मंदीर निर्मळ आनी प्रमाणीक सांबाळूंक जेजू आमकां उलो मारता. संवसाराच्या शेवटाक बऱ्यांक आनी वायटव्यांक दोशी करून बऱ्यांक स्वर्गार राज्यांत जाल्यार वायटव्यांक तामोन आसलेल्या उज्यांत उडयतले. अशें जेजू आमकां शिटकायता. राजान पदवेचेर पातयेवन सगळ्या सुकण्यांक मारून उडयली आनी निसंटोन हाडलें. देवान आमकां जायते गूण दिल्यात. ते गूण दुसऱ्यांक पासत वापरुया. सगळ्या वायटांतली पयस रावुया. दुसऱ्यांच्या बरेपणा खातीर वावरुया. तेन्ना आमी जिवितान खुशाल आसतल्या. ह्या वेळार आमच्यो गरजो जेजू फुडें दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दोनया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारतात उलो. आकांता आनी अदृश्टा मोदें आमचो बावाट जेजूचेर दवरूंक जियोंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब. दोनया देवा आयक आमचो ताळो
आमचें पर्यावरण एक देव मंदीर तें सांबाळून आनी सुरक्षीत दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. जेजू आमची कूड देव मंदीर तें निर्मळपणान सांबाळूंक तुजे कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. बापा, संवसाराच्या शेवटाक आमी आकांताक सांपडना जावंक आमचे बऱ्या कोन्या वरवीं सर्गीच्या राज्यांत पावोवंक तुजी कृपा आमकां मागता. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. दुसऱ्याक नीत दिवन आनी ताचे होक राखूंक ह्या संवसारान बरें करीत रावूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. सबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमी आमच्या खासगी जिवितान फकत आमचे जाणवायेचेर आनी बळाचेर पातयोन न्हय पूण देवाक जाय ते भाशेन आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. जबाब दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. सगळीं दिबी घालुया. आमची सगळी मागणी एक करून जेजून शिकयलोले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.